प्रवाह जी आसा पळय न्ही ती एक बॉडी न्ही फक्त गोंया खातीरच अशे पद्दतीन खुबश्यो बॉडीज ऑर्गनायज जाल्ले आसात टू सॉर्ट आउट द इंटरस्टेट वॉटर डिस्प्यूट्स. तर ही प्रवाह जी बॉडी आतां कॉन्स्टिट्यूट जाल्ली आसा आमी एक 6 म्हयने वर्सभर तरी पळोवपा जाय तांचो मुखार प्रोसेस कशें करता म्हणटा तें पळोवचे पयलीं जर आमी म्हटलें की प्रवाह अशें न्ही प्रवाह तशें न्ही अशें म्हटलें जाल्यार ना पूण तांणी मदीं कर्नाटका गेले ते थंय तांणी पळयलें इवन येवच्यान म्हणजे त्या संदर्भात तें पळयलें न्ही ताणें आतां मुखार पळोवया वॉट इज गोईंग टू बी देअर प्रोसेस ऑफ फर्दर वर्क. ह्या संदर्भात कर्नाटक आनी गोंय सरकार हांचे मदीं कितें हें चालू आसा म्हणजे म्हादय आमचें कांय ना आमचें जें कितें म्हादई संबंदी जें कितें म्हणणें आसा तें आमी सुप्रीम कोर्टांत मांडिल्लें आसा. आनी तुमची पळय कमिटी पळय केल्ली म्हणजे विधानसभा समितीक जी पळय केल्ली ती त्याच मिटींग त्या संदर्भात कितें जालें जशी गरज पडटा तशी घेवपाची न्ही मागीर उठसूट परत उठसूट मिटींग घेत बरोबर म्हणजे जावपाची आसा मिटींग हय जातलें सादारणशी ह्या म्हयन्याक या फुडल्या म्हयन्याक.